मायमोगाचो येवकार खबरो दिता संदीप पिळगांवकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. पासपोर्टाचे रिवोकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्साचे इंटरनल सर्क्युलर. खुबळ्ळ्यात गोंयकार. म्हणटात एका खिणात आपले नागरिकपण वगडून बसतलो गोंयकार. सर्कुलाचो गोंयभर करतले पर्दाफाश. बाळीकारांक दियात बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा. त्या खातीर दितात 15 जानेवारीची मुदत. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाची भलायकी मंत्र्याक शिटकावणी. विविध कार्यावळी सहित मनयलो दिवचलचो नवो सोमार. शारांत भोंवपाक लागल्या पालखी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. पासपोर्टाच्या रिवोकेशनाक लागून एका खिणात गोंयकार आपले नागरिकपण वगडून बसतले. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सान इंटरनल सर्क्युलर काडून गोंयकारांक त्रासात घातल्यात. गोंयच्या एक्टिविस्टांनी सरकाराचेर आरोप केला. भारतात जल्माक येवनूय भारतीय नागरिकत्व काबार करपाचें हें सरकाराचें षडयंत्र ताणें आरोप केला. पासपोर्ट रिवोक करपाक गेल्लो तेन्ना एका गोंयकाराक ही म्हायती कळ्ळी. गोंय सरकार गोंयकारांक हक्का भायरे करून सोडटले अशें म्हणत आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशदेक घेतिल्ल्या एक्टिविस्टांनी सरकाराचो कडक उतरांनी निशेध केलो. जानेवारी मेरेन ह्या सर्क्युलराचेर जाप मेळपाक जाय, नाजाल्यार गोंयभर वचून जागर करतले अशें ह्या आंदोलकांनी सरकाराक शिटकायले. रिवोक करतात, रिन्यू करपाक पासपोर्ट आनी रेजिस्टर करतात आपले असेंतो पोर्चुगल. तांचो पासपोर्ट जेन्ना रिवोक जाता तेन्ना गोंयकार बापडे खंय वतात? आमच्या गोंयच्या पासपोर्ट ऑफिसांत वतात. कितें म्हणून? आपलो इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करपा खातीर. पूण जेन्ना आतां हे जे सर्क्युलर आयलां नोव्हेंबराक 2020 साकून 22 साकून, तेन्ना गेल्यार आतां गोंयचे पासपोर्ट ऑफिस इज नॉट इशुईंग देम द सरेंडर सर्टिफिकेट. सरेंडर सर्टिफिकेट म्हणटा ती गरजेची. सरेंडर सर्टिफिकेट ना जाल्यार यू कॅनॉट एप्लाय फॉर OCI. आनी OCI म्हणल्यार कितें? OCI म्हणल्यार ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून. ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया विच मिन्स OCI ते एक एप्लाय करपाची आसता. पूण आतां पासपोर्ट ऑफिसांनी ते बंद केल्ले आसा. आनी वेन ते बंद केल्ले आसा आनी दे आर नॉट इशुईंग अस द सरेंडर सर्टिफिकेट, वन कॅनॉट एप्लाय OCI. सो वॉट इट हॅपन्स? गोवन इज वन्स द गोवन जाले पासपोर्ट कोण पोर्चुगीज केलो तो जालो फॉरेनर. ताचे सगळे रायट्स रेलिंग्विश जातात. आनी दॅट यू टॉक आउट ऑफ मेन क्वेश्चन ऑफ दीस बाय रिवोकिंग द पासपोर्ट. जेन्ना पासपोर्ट रिवोक करता वन हॅज ऑलरेडी बीन पनिश्ड. द वन पर्सन इज ऑलरेडी पनिश्ड. OCI एप्लाय करपाक मेळना म्हणल्यार ताका पनिश केला. कित्याक? वाय इफ दीस हे समज तुमी केले जाल्यार तुमी यू आर डिनायींग, द ऑफिस इज डिनायींग द पर्सन द रायट टू हॅव टू एप्लाय फॉर OCI स्टेटस. म्हणल्यार ताचो OCI स्टेटस ऑटोमॅटिकली वता. आनी हांव म्हणटा यू कॅन रिवोक द पासपोर्ट बट हीज ओरिजीन बर्थ इज इन इंडिया. अरे कित्याक पळय, यू कॅन रिवोक द पासपोर्ट ते करपाक जाता. बट हीज ओरिजीन ऑफ बर्थ इज इन इंडिया. तो जल्माक आयल्लो आसा इंडियाक, पूण ताका तो रायट मेळना. तूं ते पोर्चुगीज पासपोर्ट केलो, तूं गेलो, तुका आनी OCI ना. सो ताजे जे रायट आसा तो जल्माक खंय येवं, गोंयांत येवं, मुंबय येवं, कर्नाटका येवं, महाराष्ट्रा येवं, दिल्ली येवं, खंय येवं. पूण समज आतां गोंयचो मनीस गोंयांत जल्माक आयला आनी तेणे समज ते रिवोक केला आनी ताका समज सरेंडर सर्टिफिकेट मेळना आनी OCI मेळना जाल्यार ताजे ते रायट्स गेले, ते रायट्स ऑटोमॅटिकली रेलिंग्विश जाता. मात कॉमीक दिसता. फॉरेनर्सांक बरो रूल आसा. कितें? OCI फॅसिलिटी वॉज स्पेशली क्रिएटेड फॉर फॉरेनर्स विथ इंडियन ओरिजीन टू मेंटेन द कनेक्शन विथ इंडिया. म्हणजे इंडियाचे आपले नाते आसा म्हणून. जाय तेन्ना काम केलें ताका जाय तेन्ना येवपाक मेळटा, जाय तितले रावपाक मेळटा, वचूंक मेळटा. बट एक कॉमीक दिसता म्हणल्यार अ फॉरेनर हू इज मॅरीड टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन कॅन गेट एन OCI. म्हणजे एक कॅनेडियन समज गोंयकारा कडेन लग्न जालां, एक अमेरिकन समज गोंयकारा कडेन लग्न जालां, एक UKचे कोण तरी आमच्या गोंयच्या चल्या कडेन लग्न जालां, ताका स्टेटस मेळटा OCIचो. पूण आमचो तो काडून वयला. सावंता कडेन मागता, NRI कमिशनरा कडेन मागता, आनी सदानंद तनावडे कडेन मागता MP जेका आसा, श्रीपाता कडेन मागता हे जो MP आसा. मातशें ते मोदीक सांगात आनी मातशें हें करात. कित्याक रिजॉल्व जावचा जाय मॅटर. गिव रिलीफ टू द एफेक्टेड पीपल बाय ग्रांटींग OCI स्टेटस बिफोर द एंड दीस इयर एंड्स. हे करपाचें आसलें, रिवोकेशन आसलें. 1 वर्स पयलें तेणी MEN हें काडलो, सर्क्युलर काडलेलो. पूण हो 1 वर्स लेगून भितर उरलो, कोणाकूच कांय कळोंक ना. कांयच कळनासतना जे आमचे भायर आसलेले लोक
ते आपणाचो असेंत घेवन आपणाची इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपाक गेल्या तेन्ना तांकां कळलें आमकां इंडियेचे न्हू म्हणून आमी आनी बायले न्हू म्हणून, कित्याक ते कडेन ती पासपोर्ट ऑलरेडी रिवोक जाली. सो हितून तांकां खूब त्रास जालो. आमचे कडेन पासपोर्ट आसून आमी इंडियन पासपोर्ट आसून आमचे सगळे इंडियेचे आसून फाल्यां आमी गोंयकार आसचे ना. जे पळय वयले आतां हाय एंड येयल्या लोक हिंगा बिल्डिंगां बांदल्या ती बेश्टी येवंक ना. हे वयले गुजराती दिल्ली आनी सगळे येवन पळय हाय एंड येयल्या थिंगा लोक ते आमकां आउट नंबर करतल्यात आनी फाल्यां सकाळीं तर आमी तर आमचो हक मागून गेले आमकां म्हणटले ते पुर्तुगेज कोण हितून हिंदू क्रिस्तांव न्हू हितून हिंदू मुस्लीम जे नीज गोंयकार आहा तेणी हो पळोवपाचें प्युअर वचोन काडात. आमी आतां पळयलां भारतीय जनता पार्टी जेन्नाच्यान सत्तेचेर येयल्यात, जेन्नाच्यान हे पावराचेर येयल्यात न्हू, सगळ्या गोंयकारां कडेन डॉक्युमेंटेशन खेळटात. स्टार्टींग केलें डिमॉनिटायझेशन, मागीर येयलें आतां आधाराचेर, मागीर येयलें आतां पॅन कार्डाचेर, हे लिंक करा ते लिंक करा ते लिंक करा, आतां येयलें पासपोर्टाचेर. सामान्य मनशान हे जाणून घेवपाक जाय हे सरकार कितें करपाक उठल्यात ते. अरे हे सरकार कशें जाणा, एग्जामीक जर हांकां बसयलें न्हू सगळ्यांक कितें खोडून 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 पेपर बरयतले, हे खोडून खोडून बरयतले. हांकां अक्कलूच ना, हांकां सरकार कसो चलोवपाचो आनी लोकांचें कशें हित राखपाचें न्हू तेंच खबर ना. पाड पडलें कितें करूंक उठल्यात न्हू तें कळना. अरे हे डॉक्युमेंटेशन करपाक आतां म्हाका एक सांग, आमी बेकार आसा रे, बेकार आसा, गोंयकार बेकार आसा. जे गोंयकार हांगाच्यान भायर जे कामाक गेले न्हू ते बेकार आसा, ते कशे हाल काडटात थंय ते तांकां खबर आहा मरे, तेंच्या फॅमिलीक कशे पोसतात ते. कोण 18 वरां काम करता, कोण 16 वरां काम करता. कितें रे तुमकां हांगा ते एसेंब्लीन बसोन तुमकां नाचे करपाक काय न्हू. कोण उलयता रे तेंच्या खातीर एसेंब्लीन, कोण उलयता, खंयचो आमदार उलयता तेंच्या खातीर. आयज ऑपोजिशन खंय आहा रे, ऑपोजिशन हेंच्यांनी काबार करून सोडलें मरे. आयज ऑपोजिशन ना म्हणून एक्टिविस्टांक उबे रावचें पडटा. उठ सूट बारीक बारीक लोकांचे अन्याय जालेले एक्टिविस्ट उबो रावता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आणि निखिल जल्मी. बाळीकरांक बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा दियात त्या खातीर 15 जानेवारीची मुदत दिता. आयज शांतिकायेन आयल्यात म्हणून आमकां गृहीत धरूं नाकात. परत आयले जाल्यार आंदोलन उबें रावलें पळोवपाक मेळटलें. केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान भलायकी मंत्र्याक शिटकावणी दिल्या. थळाव्यांक बरोबर घेवन केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान बाळीच्या भलायकी केंद्राची पळोवणी केली. अँब्युलन्स कर्मचारी आनी हेर सुविधा बेगोबेग दिवच्यो अशें मागपी निवेदन ताणें थंय भेटयलें. हे मुळावे भलायकी केंद्र 3 मतदारसंघांक फायदो करून दिता, पूण खंयचोच आमदार कसलीच कारवाय करिना. मेमोरेंडम आम्ही सबमिट केला, डॉक्टर ऑन ड्युटी आहा ते मेमोरेंडम सबमिट केला आणि एक ओरिजिनल कॉपी आहा ते आमी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दितले आणि जे दिलो आहा ती कॉपी गेला नंबर रिसिव्ड गेला. सो दोतोरान आपणाक इतलो ड्युटी आहा ते दोतोरान जाला कित्याक इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसरान आतां ट्रेनिंग आहा कोणा चार्ज दिलो ती आणि आयकले त्या प्रमाणे फालसून आमकां न्यू हेल्थ थिंगा इन्चार्ज डॉक्टर येतली तो फाल्यां चार्ज घेता. बट तेणें सांगितले त्या प्रमाणे तोय दोतोर म्हणून आपण न्यू आहा. बट आयकले म्हणटा सगळ्यो वस्तू जाल्या हितून बेजीक आमगे एम्ब्युलन्साचे शॉर्ट ऑफ स्टाफ, शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ह्यो वस्तू नाय आमगेली. सो म्हाका सुद्दां एंड डे आमी सफरर बारीक लोक जाता आनी आमगे लोक आहा तो एजिटेट करपा न्हू वचोन आनी हेंच तरी समज तरी मडगांव जाल्लें वो आनी खंयच्या सिटीन जाल्लें म्हाका सुद्दां आज सगळें फुलटोळ जाताली. आमी पिसफुली केलां हें, बट एस न्हू पिसफुली केलें म्हूण दुसरी फावट सरकारान आमकां लायटली घेवपा तेंवूय सांगता. हें सरकार कितें जाता लोक थंड शांत म्हूण तुमी लायटली घेयनाकाय. ही आमी आतां बरे भाशेन केलां, हाल फुडें दुसरे भाशेन जावपाक शकता. ही सरकाराकूय चेतावणी कितें बारीक लोक बारीक म्हूण आमी म्हूण कोण आवाज कोणें म्हूण कितें जाता तें जावन दिया हें जावपाक ना. अरे आतां एक हेल्थ एम्ब्युलन्स ना, तुमी एक एम्ब्युलन्स हाडा ताका बेजीक लायफ सपोर्ट काय ना. तो आमकां प्रॉब्लम्स रिजॉल्व जालो जायो. आमी राजकारण करपाक येयलें आमकां रिजॉल्व जावपाक जाय आनी वी आर सेइंग बाय 15th of January आज जाल्यार हो म्हयनो कापालो आमकां सगल्यो वस्तू कितें शॉर्टफॉल आहाय त्यो म्हाका सरकार हिंगा दिच्यो ही आमगे मागणी. एक्सरे मशीन चलना, डेंटल फेसिलिटीज आहा तिवूय ना. आमकां कार्डियक म्हाका सुद्दां दोतोर सोमना एक दिसा इतकें येता. आतां इतली एरिया कवर अप कोता सुणा जाल्यार म्हाका सुद्दां एक आमकां एटलिस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे डेली बेजे कार्डियक दोतोर आसपाक जाय तोय ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे भलायकीच्या विशयाचेर पोटभर उलयता, पूण राज्यात कितल्याशाच मुळावी भलायकी केंद्रांनी गरजेच्यो सुविधा नात. आर्यन गांवकारान बाळी भलायकी केंद्रांतल्या उणावाचो पाडोच वाचलो. गैरसुविधांनी भरिल्ल्या केंद्राक ताणें गोटो अशें समर्पक नांवूय दवरलें. पळयात. जशें आमच्या सरान सांगिल्ले प्रमाणे म्हाका दिसता हें पब्लीक हेल्थ सेंटर जें आसा सुमारे 25 ते 30 गांव ह्या लोकांक पासून हें फायदे आहा. आनी आयज जी फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय ती खंय ना खंय तर कमी पडटा.
म्हळ्यार जी सादी गजाल जी आसा एक्सरे जावं जी प्रेग्नन्सी बायल ज्यो येतात स्कॅनिंग करपा पासत तेमकां देखून आयज स्कॅनिंग जायना भायर वयचें पडटा जाल्यार प्रेग्नन्सी टायमाचेर खंयचीय जावं कोणाली कोण बायल जावं पयस वचपाक जेन्ना तेमकां त्रास जाता जाल्यार ती फॅसिलिटी तुमी करपाक जाय. इवन अल्ट्रासावंड जावपाक जाय. मागीर इवन ब्लड टेस्टा देखून आयज आमकां हिंगसाकून प्रायवेटान तर दुसऱ्या खंय तरी सजेस्ट केलो वयता जाल्यार हें सामकें गरजे आसा. इत्यो बारीक बारीक फॅसिलिटी ज्यो आसा तुमी हिंगा अवेलेबल करपाक जाय जेणे करून आमचे जे खेडेगांवांत जे लोक आसात जे लागीं जे लोक आसात तेमकां इतले पयस धांवपाक चिर पडना. हे आमची रिक्वेस्ट आसा हेल्थ मिनिस्टरा लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं की जी बरी गजाल जी आसा हांगा लोकांक अवेलेबल करून दिवची ना तर हे पब्लीक हेल्थ सेंटर आसून हांगा कांय फायदो ना तो गोरवाचो गोठ जाल्ल्या भशेन हांगा आसतलो हीच आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वागोतोरच्या नियोजीत सनबर्नाक दिल्ले परमिशन बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे राज्याच्या हायकोर्टान म्हटलां. TMCच्या ट्रोजन डिमोलन ह्या विशया वयल्यान सरकाराची धुलाई केल्या. प्रोव्हिजनल लायसन्साचे कल्पनेचेरूय ताणें पर्यटन मंत्र्याक उजळून काडला. सनबर्नाचे कृपेन पॉलिटिकल ढग बोल्सां भरून घेतात ट्रोजनान आरोप केला. सनबर्नान तरणाट्यांचे बळी घेतल्यात. सुरवे सावनच ट्राजन डिमेलो ह्या आयोजना विरोधात कोर्टात धांव घेता. कोर्ट ऑर्डरी दिता पूण सरकार कोर्टाकय किकोत करता आनी लोकांचे बळी घेवपाक मेकळे जाता. TMCचो राष्ट्रीय म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन आरोप केला. पर्यटन मंत्र्याच्या विधानाचो समाचार घेत ताणें ताजो राजिनामोय मागला. आयकात ट्राजनांक. हांव 2014 सुटी हायकोर्टान वयता. एवरी टायम फ्रॉम 2014 आदले दिसा सकाळचे परमिशन करतात आनी म्हाका त्याच दिसा वयचें पडटा 28 आनी हांव सांगत आसा की दिस इज अ न्यूसन्स इन गोवा and that is established by the High Court today. I got my earlier judgments, so I don't go into that. Let us go to the latest. So here also, everybody knows how people were drugged, died, 2 innocent girls died. I had taken up that matter also before the High Court. It was looked into, but yet this government doesn't care. And it is for whom? Neither the state government gets revenue, the proper revenue. So who is getting the revenue? Now there is a reaction from the tourism minister to say that this judgment is criticized all the departments. It is not his department. What is the tourism, the political thug जे आसा तो कितें सांगूंक सोदता? सगळे डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल म्हणून मुख्यमंत्री काडचो ते तरी बोला. He should have the guts, the fellows talking about this, that all the departments are involved, used to call this chief minister Pappu and is working under him. Now I will tell you, the order of the High Court at page 36 is very clear. It is declared that the petition dated that the permission dated 28/12/2022 issued to the respondent 10, that is the EDM management, for holding the Sunburn Music Festival from 28th to 30th December 22 was illegally issued, and consequently the said permission was illegal and liable to be cost and set aside. Was this permission given by all departments, or it was given by tourism department? This permission was given only by tourism department, and therefore there is no other way but he should immediately tender his resignation, or he should be sacked by the chief minister immediately for having had such a mega event which the court upholds as illegal. It's not my charge. The highest court of this state says so, and the man is saying it is not his department. The tourism minister has to explain what is the meaning of provisional license. Are provisional license given to our Goan youth who want to do something? What is the meaning of provisional license? When the court has said that all norms by the committee should be sit down and decide
not only sit down and put the rules, but to see that the rules are implemented. That is very important. You can put lot of conditions on the paper. What has been found and what is being granted, first of all, permission was granted illegally. And then what is happening on the street is totally, absolutely illegal. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. रांगोळी ही पोरणी कला अजूनही ती तिगोवन उरल्या. फुडले पिळगे मेरेन ती पावतली जाल्यार कलाकारांक सरकारान मदत करपाक जाय. दिवचलचो रांगोळी कलाकार अर्जुन परवान सांगले. दिवचले नव्या सोमारा निमतान गांवकर वाड्यार शांतादुर्गेच्या देवळान रांगोळी सर्त घडोवन हाडली. मोठ्या संख्येन लोकांनी हजेरी लायली. सगळीकडेन कलाकारांची उमेद दिश्टी पडटाली. आदी सावन चलत आयिल्ले हे कलेक मुखार व्हरपाक सरकारान वावुरपाक जाय अशें दिवचलच्या रांगोळी कलाकारांनी मागला. सरकारान हळूहळू तेजेर हें करूंक जाय की हळूहळू म्हणजे पेक्षा आतां इतकी स्प्रेड जालेली आहा आनी इतके रांगोळी घालतना इतके त्रास जाता की आनी ती बरें रांगोळी घातल्या उपरांत सांजचे जर वचत जाल्यार 2-4 दिसांनी ती रांगोळी टिकना. इतकी मेहनत करून टिकना. हांव म्हणटा की सरकारान हेचेर कितें करपाचें की जी भुरगीं आसा प्रत्येक हितून गांवांत कलाकार आसा तेंचें कॉम्पिटिशन किंवा तेंचें प्रदर्शन अशें भरून तांकां वाव दिवपाक. आनी दुसरी गोश्ट ही एवॉर्डां बी हांवें गव्हर्मेंट लेवलार एवॉर्ड ते कलाकारांक दिवची. सोदून काडून खंय कलाकार आहात बरे बरे तांकां बक्षिसांय डिक्लेअर करपाची. आतां पळय कला संस्कृती आहा आनी खंयचे आहा तेंच्यांनी तांकां एवॉर्ड दिवंक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि निखिल जल्मी. दिवचले सोमारा शांतादुर्गेचो वर्सुकी नवो सोमार मनयलो. हो दिवचलचो फामाद उत्सव गोंयांतलेच न्हय तर शेजारच्या राज्यांतल्यानूय भावीक आशिर्वाद घेवपाक व्हडा संख्येन दिवचले येतात. नव्या सोमारा सावन शांतादुर्गा देवीची पालखी शारांत भोंवपाक लागता. आणि गोंयकारांक ह्या नव्या सोमाराच्या हार्दिक शुभेच्छा. आयज जे प्रत्येक वर्सा प्रमाणे जो नवो सोमार म्हणून आमी देवी शांतादुर्गेचो उत्सव स्थापन करतात. त्या उत्सवाक म्हणटा ते सबंद गोंयचे महाराष्ट्राचे आनी कर्नाटकाचे म्हणटा ते भावीक हांगासर येतात. हो उत्सव बऱ्या दबाज्यान म्हणटा हांगासर मनयतात. तेजें एक अशें कारण की ह्या उत्सवाच्या हेच्या निमतान सगळे गांवचे लोक भावीक एकी कडेन येतात. सगळे जे देवीचे जे भावीक आसा पळय ते एकी कडेन येतात हांगासर आनी हो उत्सव बरेपणान म्हणटा तो साजरो करून घेतात. एक दुसरें कशें आसा की ह्या उत्सवाच्या निमतान म्हणटा ते जे देवी शांतादुर्गेची जी पालखी
पालखी आसा पळय ती आयच्या सोमाराच्या निमतानसून भायर सरता आनी प्रत्येक सोमारा म्हणटा ती परत मागीर ती भायर ती गांवांत भोंवता आनी गांवांत गेल्या कारणान जी कार्तिकी पौर्णिमा येता पळय तेजी पयली सोमार येता पळय तो लास्ट सोमार जाता. ओके. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन कुडतरी जिमखाना आड जैत मेळयले. 3-0 अशा गोल फरकांनी कुडतरी जिमखानाक हारोवन बेताळ भाटी स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या 6वे मार्टिन कपाचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. बेतालबाटी पंचायत खेळामळार जाल्ले फुटबॉल मॅचीत फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन कुट्टरी जिमखानाक 3-0 अशा गोल फरकांनी हारावन बेतालबाटी स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले 6वे मार्टिन क्लब 2023-24 क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. डॉन बॉस्कोचो विन्संट बार्बोसान 2 गोल मारले. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डेच्या हँशलूम फुर्तादो हाका बेतालबाटीच्या सायमन कॉस्ता या फुटबॉल मोगीन सादर केल्लो मॅन ऑफ द मॅच म्हूण वेंचून काडलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. IMD कडल्यान हालींच मेळिल्ल्या अद्ययावत म्हायती प्रमाण फुडले 5 दीस आमी सुक्या आनी उबदार हवामानाचो आस्वाद घेतले, पूण तापमान सामान्य परस चड वाडपाची शक्यता आशिल्ल्यान फुडले कांय दीस दनपारां घाम काडटलो. IMD म्हणटा बुधवारची सुरवात थंड आणि धुक्यान सुरू जातली, पूण उपरांत वातावरण गरम जातले. चडांत चड 34 मेरेन पावूं येता. भुरग्यांनी जाणट्यांनी भरपूर उदक पिवचे. सांज वेळा मेरेन वातावरण निवळपाक जाय. पारो सुमार 25 मेरेन देंवतलो अशें IMDचें म्हणणें, पूण राती कडेन थंड आनी ताजे दिसतले हेवूय तितलेच खरें. 25 तारखे मेरेन सुकें वातावरण. बुधवारचें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. प्रवाशांक बुधवारा दव आनी धुक्याचो अणभव. गोंयच्या दर्या देगावयल्या लोकांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.